आमकां आमच्या गांवाक पाटी वचोंक मेळात गी. म्हज्या घरा परत हांव पाटी वचोंक पावान गी. म्हजी धूव पयशिल्या गांवांत आसली पाटी येत गी. आमच्या भुरग्यांचें तोंड परत एक पोटी आमकां पळोवंक मेळात गी. एका कुशीन असल्यो चिंतना दोशी आमकां दोसतात. जायत्या जाणां लागीं उलयता आसतना मुस्सनाची ये सुमिया ये धनिया तुका मी ऐकाता. ये सुमिया ये धनिया तुका मी ऐकाता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सा माथेवाचो वांजेल 9वो अध्याय ओळ 18 फुडें. जेजू अधिकाऱ्याचे दुवेक जीव करता. अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनगोगाचो एक अधिकारी ताचे सर्शीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडोन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या सिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. जेजू शेकी अधिकाऱ्याच्या घरा येवन पावलो. थंय आसल्या पिरलूक वाचप्यांक आनी गडबड करन आसल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कड भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तोवळ ते सक्कड ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर काडटच जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खोबार त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सोम्या आमी मोरतांव. सोम्या आमी मोरतांव. ह्या एका परिस्थितींत आज आमी आसांव की आमकां आमच्या गांवाक पाटी वचोंक मेळात गी. म्हज्या घरा परत हांव पाटी वचोंक पावान गी. म्हजी धूव पयशिल्या गांवांत आसली पाटी येत गी. आमच्या भुरग्यांचें तोंड परत एक पोटी आमकां पळोवंक मेळात गी. एका कुशीन असल्यो चिंतना दोशी आमकां दोसतात. जायत्या जाणां लागीं उलयता आसतना मुस्सनाची कंत अशी आसा की आमकां आमच्या भुरग्यांक परत पळोवंक मेळात गी. असले एका परिस्थितीन हें चिंतून जाल्लें न्हय. असली एक परिस्थिती आमचे मदें जाल्या. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, हें गणीत विविध रुपांनी बरयलां. थोडे म्हणटात दुसऱ्या महाझुजाच्या वेळार अशें घडिल्लें म्हूण सांगून एक साळयो एका सोजेराक बचाव करता. तशेंय म्हणयत एका साळया मुखांतर देव त्या सोजेराक वाचयता. तशेंय म्हणयत. हें विविध रुपांनी हें गणीत तांणी विवरायलां. केदाळ हें जाल्लें म्हणलें सारकें कळीत ना, पूण ह्या गणितांत आमकां एक बरें लिसांव आसा. कठीण झूज जावन आसलें. एक सोजेर ताच्या ट्रुपातावन विंगड जाल्लो. बाकीच्यांक कितें जालें हाका कळीत ना. वो धांवूंक सुरू करता आनी तो वळ ताचे वयरी सोजेर तेय ताची पाट धरून येतात. सबार वेळ धांवल्या उपरांत पुरा साण जाल्या, तान लागल्या आनी आपणाक आतां मोरान लागीं आसा म्हूण वो धांवून आसतना एक पोरणें एक घर गुडसुला भशेन आसा हें ताका दिश्टीक पडटा आनी ताच्या भितर तो वेता. थंय मणी वचून हांव रक्षण घेवंक प्रयत्न करता. तशें म्हणी कांय वाचोंक पळयता आनी थंय वचून एका काळाकाच्या कुडान तो लिपोवन बसता. आनी ताका पाडटन आयले ते सोजेर वयरी सोजेर तेय थंयसर येवन पावतात आनी हाका तांच्या वाणाचो ह्या सुजाचो आवाज ताका आयकता आनी हाका मोरान आपणाच्या फाटल्यानूच तासा म्हणले बरी भोगता. आनी त्या वेळाचेर वो दिंबयेर पडून आनी गेल्लें एक मागणें तें अशें विवारिलां. ये देवा, म्हाका रक्षण दी. म्हजें जिवीत, म्हजो जीव तुज्या हातांत आसा. तुज्या
कुशे प्रमाणे जावं इतलें तशें एक मागणें. ये देवा म्हाका रक्षण दी. म्हजो जीव तुज्या हातांत आसा, म्हजें जिवीतच तुज्या हातांत आसा. म्हाका कशें म्हणी कर, बचाव कर, पूण निमाणें तुजी खुशी जावं. सोजेर त्या ह्या कुडांत सोदून आसात आनी तितलें म्हणटा आसता इल्लोसो वेळ मोदें आसा आनी त्या वेळाचेर एक ल्हानसो एक साडयो येवन वो रावुल्ल्या त्या कुडाच्या बागलाक दोनी दारवंतांक तो एक जाळ बांदूंक सुरू करता. जाळ बांदून आसा, घडये भितर त्या साळयान तें जाळ बांदून जालें. वो मोतीन चिंता, ये देवा हांवें आतां ह्या गुळ्यांत हांव रक्षण मागलां आनी देवा तूं एका साळयाक धाडटे आसाय, काले गजाली. काय मोतीन हांसलो जावं की बरो व्यंगी रितीनी. आनी तितलें म्हणटा ते सोजेर आयिल्ले हरी एका कुडांक गेले, हाका आवाज आयकता आनी ह्या कुडाक येता म्हणटा आसतना तें साळयाचें जाळ तें पळोवन एक सोजेर म्हणटा आनी एकल्याक, ह्या कुडांत कोणी आसूंक साध्य ना, आमी या. कित्याक ताका तें जाळ पळोवन अशें भोगलें की जायतो काळ तावन हाच्या भितर कोणीय येवना, म्हळ्यार साळयान जाळ बांदून तितलो वेळ लागला आसतलो. आनी तें पळोवन वो चलते आसा, सोजेर चल्ले ते आनी तो परत वो दिंबयेर पडोवन म्हणटा, ये देवा म्हाका बक्षी. म्हजो भावार्थ मस्त उणो आसलो, तुजेर हांव दुबावलो. मोगाच्यानो ल्हानशें घडीत देव अजापे रितीनी वो मनीस देवा सोम्या हांव मोरता म्हूण सांगून ताणें अक्लासान बोब मारल्या वेळार देवाची योजना विशेश त्या साळया मरिफात एका सोजेराक सर्वेस्पोर देव बचाव करता. आज आमची बोब अशीच आसा मोगाच्यानो. सोम्या आमी मोरतांव, सोम्या आमी बुडतांव, आमकां कितें जाता कळीत ना. मरण आमच्या फाटल्यान आसले बरें आमकां दिसता ह्या संदिग्ध परिस्थितींत. पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमी पळयलें जाल्यार एक 3 गणितां पवित्र पुस्तकांतलीं आमी पळोवया. पयलें गणित निर्गमन ग्रंथांतलें 14वो अध्याय. थंयसर अशें आमी इल्लेशें फाटीं वचून पळोवं जाल्यार 12व्या अध्यायांत 30 आनी 7 वळींत इजिप्तांतलो आसलो लोक इस्रायेलगार तांचें पैन आरंभ करूंक तांकां एक परवणगीशी मेळ्ळ्या आतां. तांचें पैन करूंक 12वो अध्याय 30 आनी 7 वळींत. 13व्या अध्यायांत 17व्या वळीक पावतना 12व्या रायान तांकां वचोंक परवणगी दिल्या. आनी आतां 14व्या अध्यायांत 5व्या वळीर पावता आसतना रायाक परत खबर मेळटा की सगळो इस्रायल परजेचो लोक इजिप्टांतावन भायर सरून वचोंक सुरू केला आनी त्या संदर्भार 12व्या रायाक तांकां धाडूंक मोडना. तो इस्रायलाच्या इजिप्टांत आसलीं सकड रथां आनी तातूंय एक 600 रथां विशेश आसलीं खंय तीं तयार करता. सकड नवार्दीक सोजेरांक आनी पुरा ताचेर घाल म्हणटा, वसा तांची पाट धरा, तांची पाट धर, तांकां परतून फाटीं हाडा. आनी त्या वेळार थंयसर 14व्या अध्यायांत इजिप्ताचो लोक थंयसर तांबड्या दर्याच्या देगेन तो थंयसर तंबू मारन आसलो. ते म्हणटात बोंब मारन, देवाचेरय दुबाव कर म्हणटात. मोइजे लागीं म्हणटात, इजिप्तांत फोंडू नांत म्हूण सांगून तुवें आमकां ह्या मरुभुमींत मरोवंक हाडलें गी. इजिप्तांत फोंडू नांत म्हूण सांगून ह्या मरुभुमींत तुवें आमकां मरोवंक हाडलें गी. आनी 13वी वळ त्या वेळार मोइजेन तांकां दिवची जबाब, भियेनाकात, मौन रावा, शांत रावा. आयच्या दिसा सर्वेस्पोर देव तुमकां कशें बचाव करता तें तुमी पळया. सर्वेस्पोर देव तुमच्या पडतीन तांचे लागीं झुजतलो. मौन रावा, शांत रावा, भियेनाकात. सर्वेस्पोर देव तुमच्या पडतीन तांचे लागीं आज झुजतलो. हें जाल्ल्या फुडलें आतां मोइजे की एकारेची भिरांसी भोगता ते येते आसात फाटल्यान. आतां आमी कितें करचें? आनी सर्वेस्पोर देव मोइजेक म्हणटा, तुजी बेतकाठी दर्याचेर उबार. आनी दर्याचें उदक 2 कुशींनी वणटी भाशेन रावतलें. मोइजेन सर्वेस्पराच्या देवाक कल्तीमान घालन आपणाची बेतकाठी उबारली आनी उदक 2 कुशींनी वणटी भाशेन उबें जालें. लोक तांतल्यान पैनकर मुखार गेलो. मागीर आमी मुखार पळोवं जाल्यार मोगाच्यानो भोव अपुरबायाचीं थोडीं गणितां. सर्वेस्पराचो दूत येदोळ मनशेर तांच्या मुखल्यान चलोवन आसलो आतां वचोन फाटल्यान रावता आनी इजिप्ताच्या त्या लोकांक काळोख जाता, त्या रथांक आनी ताच्या सोजेरांक, आनी इस्रायल परजेक मात्र उजवाड जाता. आनी थंयसर एक विशेश एक वाक्य थंयसर बरयलां 14वो अध्याय वळ 20 आनी 4. सर्वेस्पोर देवान तांच्या रथांचीं रोदां काडलीं म्हणटा थंयसर, ह्या गुवानाशीं केलीं.
तांकां कितेंच करूंक जावना. आनी परत उतरोन जाल्या उपरांत सर्वेस्पोर देव मोइजेक म्हणटा, तुजी बेतकाठी परत उबार. उदक परतून फाटीं आयलें आनी सर्व ते उदकांत नाश जाले. इस्रायल परजा तांतल्यान बचाव जावन शापितान आपणाची वाट दर मुखार गेली. सोम्या आमी मोरता म्हूण तांणी त्या दिसा बोब मारल्या वेळार सर्वेस्पोर देवान तांची बोब आयकोन तांकां बचाव केलें. आनी हे घडीत दानियेलीच्या पुस्तकांत 13वो अध्याय 20 आनी 8 तावन मुखार तो सगळो 13वो अध्याय सुजानाच्या जिणेची चरित्रां थंयसर दिल्या आमकां. 20 आनी 8 वळी तावन आमी मुखार पळोवंक जाल्यार 13व्या अध्यायांत त्या दोगां जाणां मालगड्यांनी सुजानाक मोस केलो. तिका कितें वायट करूंक ते पळयतात. उपरांत तिच्या विरोध ते साक्ष दितात आनी तो वळ तिका त्या दिसा पात्रावण जिशी मारच्या भाशेनच तसलें एक सन्निवेश येता. आनी तो वळ 30 आनी 5व्या वळींत ती मळबाक पळोवन आपणाचे आस्कार सुस्कार सोडता आनी तिचें काळीज संपूर्ण तरान सर्वेस्परा देवाचेर आसलें म्हूण सांगून पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला. आनी ती म्हणटा भोमारन, ये देवा तूं सगळें जाणाय, पूण आज हांवें मरोंकूच जाय म्हूण दिसता. तर तुजी खुशी तर म्हाका मरोंक सोड. तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बचाव कर. ही तिच्या काळजाची बोब. आनी तो वळ त्या वेळाचेर मोगाचे न्हू तस्सू 13वो अध्याय वळ 40 आनी 4 आनी 40 आनी 5 भोव अपुरबायेचें वाक्य. सर्वेस्परा देवान दानियेलीचो तो आत्मो ताणें परत जिवो केलो. ताचे थंय तो आसलो पवित्र आत्मो ताणें जागृत केलो आनी उपरांत तें तुमी वाचून पळोवया. दानियेलीन प्रवाद केलो आनी निमाणें सुजानाक सुटका लाभली. त्या दोगां मालगड्यांनी कोणें अन्याय करूंक चिंतलो तांकां त्या दिसा जिवेशी मारले. सुजानाची बोब सर्गाक पावता आसतना सर्वेस्पोर देव तिका बचाव करता. आनी तिसरें आज आमी आत्तां आयकल्लें पवित्र पुस्तकाचें तें वाचप. माते वाचो वांजेल 9वो अध्याय वळ 18 तावन 19 मागीर 20 आनी 3 तावन 20 आनी 4 म्हणशेर. तो व्हडलो एक अधिकारी जेजू शिरशीन आयलो आनी तो म्हणालो, ताची उतरां पळया, म्हजी धूव आत्तांच मरण पावल्या. धूव येदोळसो मरण जाल्या. सोम्या म्हजी धूव मरण जाल्या, पूण तूं ये आनी तुजो हात तिचेर दवर, ती परत जीव जातली. कसलो एक भावार्थ्या मनशाचो. म्हजी धूव येदोळसो मरण जाल्या, पूण तूं ये आनी तुजो हात दवर, ती जिवन जातली. आनी जेजू ताच्या बराबर वेता. थंय वेता आसतना तो पळयता सगळें सर ती रडतात, दुकां गळयतात. आनी जेजूची ती उतरां आयकाया, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. आनी जेजून तिच्या हाताक धरून उठयलें, ती उठली, जिवंत जाली. आनी सगळ्यांचो त्या दिसा भावार्थ वाडलो. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, युवजनानो, युवक युवतीनो, भुरग्यांनो, आज आमची बोब फाटल्या सुमार दिसांतावन आमी बोब मारते आसां. सोम्या आमी मरतां. आमची बोब आज सोम्याच्या कानान खंडीत पडल्या. सोमी आमकां मरोंक सोडचो ना. जावं पुरो आमची आज बोब आसा अशी की सोम्या घरांत कांय पयशे नात, घरांत वरवीं ना, खावंक जेवंक कांयच ना. आमचीं भुरगीं परगांवांत काम करते आसात, तीं फाटीं येतात की म्हूण कळीत ना. तर पटी आमीच मालगडीं परगांवांत आसां, परत आमी आमच्या गांवाक वेतले हांव, आमच्या भुरग्यांक, ह्या कुटुंबाच्या ह्या पतीनेक ह्या पतीक परत पळोवंक शकतले हांव, आमकां कळीत ना. सोम्या आमकां बें दिसता, आमी मरता तशें आमकां भोगता. तर आज आमी कितें म्हणचें मोगाच्यानो? आमची इतलीच एक आमची चिंताप जावं दी. सुरविल्ल्या त्या ल्हानशा गडितान पळयलें, सर्वेस्परा देवान एका साळिया मुखांत्र त्या सोजेराक जर तर वाचयलां जाल्यार आमी मरतांव बुडतांव म्हूण सांगून भोव मारल्या इस्रायल परजेक त्या तांबड्या दर्यांतल्यान वाचाव केला जाल्यार सुजानाची बोब आयकोन सर्वेस्परा देवान दानियेलीक जर तर थंयसर जागृत कर, ताचे मुखार एक नवेंपण नवें जिवीत सुजानाक दिलां जाल्यार तो जेजू आज त्या अधिकाऱ्याच्या दुवेक जिवन करचें घडीत आमी पळयलें. आमचो भावार्थ आज जागृत जावं दी. आमचो भावार्थ परत जीव जावं दी. सोम्या आमी मरतांव तशें आमकां भोगता म्हणल्या आमी, सोम्या तूं आसाय, तूं आमकां मरोंक बिलकूल सोडिनाय म्हणल्या त्या भावार्थाक आमी वचोंक प्रयत्न करया.